आयज बाणस्तारी केसीचे अमित पालेकर जो आउट ऑफ इंडिया गेला म्हणून जे वॉयलेशन ऑफ कोड केला म्हणून क्रायम ब्रांचान जे कोर्टान एप्लिकेशन मूव केल्लें तेजे फाटले फावटी हियरींग जालें आनी तेजेर आर्ग्युमेंटूय जालें आनी तांच्या जो अमित पालेकर जो एडवोकेट आशिल्लो तेणें प्रेसा मुखार येवन सांगलेलें की ऑलरेडी तो फ्रांस वचो जावं आनी खंयच्या कंट्री वचो आमी ऑलरेडी परमिशन मागला आनी परमिशन घेवनूच तो भायर गेला म्हणून. पण आयज ती कन्क्लुडींग करून आयज जेन्ना ती ऑर्डरीक आशिल्ली केस आनी आयज जी केस आहा ती क्रायम ब्रांचाच्या फावरान जाल्ली आसा. कारण क्रायम ब्रांचान तांकां वॉयलेशन ऑफ कोड म्हणल्यार जो अमित पालेकर जो हांगा गेला खंय फ्रांसाक गेला आनी फ्रांसाच्यान तो आनीक 5 कंट्री गेलो ताका लागून हें वॉयलेशन ऑफ कोड जाल्ल्या कारणान कोर्टान तांचे आयकोन घेतलें आनी ही जी आयज बेल आहा ती कॅन्सल केल्ली आसा आनी एप्लिकेशन मूड बाय क्रायम ब्रांच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट. We had sought to cancel his bail, which has been granted by the Honorable Court. One of the conditions was imposed on him that he should not leave country without permission of the court, which he had breached. He had travelled, besides France, he had travelled four more countries without permission of the court, which we had brought before the court, and court was pleased to grant our application concerning his bail. Okay. So we moved an application to cancel his bail. Yeah. So any chances of arrest again? Any grade clear जाल्ले आसा? It is not mentioned in the order as such, but it will be as good as if it is cancelled, then He can be arrested. he can be arrested. Okay. फोंडेच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.